आमी म्हणटात डेमोक्रेसी. काल कितें ह्या 15-20 दिसां घडलां ती डेमोक्रेसी. हे सगळे जे काल घडलां किंवा ताजे पयलीं मगो पक्षांतल्यान 2 जाण गेले, ही डेमोक्रेसी. दीस इज अ बिल्डींग ऑफ नेशन. हांव वायट म्हणना, परत सांगता, हांव वायट म्हणना. हांव तुजेर उलयना, हांव तुजेर उलयना. हांव पर्सनल लेवलाचेर तुमचेर कोणाचेरूच उलयना. आय एम टॉकिंग ऑन नेशन. ह्या हेचेर कितें दिलां तें हेच्या भायर मात्तूय वचचो ना. गव्हर्नरान जें कितें बरयलां ताका धरून आसा आनी तांचें हांव अभिनंदन करतां. कारण योग्य अशे हे निर्देश तिणें आमकां सगळ्यांक दिले. आमकां सगळ्यांक पळय, तातूंत इंडिविज्युअल कोण ना. लोकशाही काबार कोणी केली? स्पीकर सर, जेन्ना 99 भितर हांव काँग्रेसीन आसलोलो, तूं याद काड, हे फोडपाक आनी सरकार घडोवपाक हेजे भितर सगळ्यान मुखार म्हणटा तूं. टॉप लेवलाचेर 99 हांव जेन्ना आमदार जालो थंय चीफ मिनिस्टर लुईजीन फालेर आसलोलो. पयलें सरकार आमचें उडोवपाक कारणीभूत म्हणटा सुदीन ढवळीकर म्हाजे कडेन पयलो आयलो. बाबू, हें सरकार उडोवपाचें, तुका म्हयन्याक कितले जाय ते सांग, कशे पयशे जाय ते सांग. हें सांगपी कोण? सुदीन ढवळीकर. खंयचेंच गव्हर्मेंट हांवें उडोवं ना आनी तुका हेंय गव्हर्मेंट उडोवपाक दिवपाक हांव पळयनासलो. खूब ट्राय केलें तुजे कडेन. दिला तो लास्ट पॅरा ऑफ द पॅरा तूं पळय संभाशणाचो. आमचेर बोट दाखयनाका. तो शांती हात केला मंत्र तुवें म्हजो न्हय. तुजो. आयका सांगता, शांती मंत्र म्हजो न्हय. हांव जो शांती मंत्र हांगा म्हटला तो हांवें म्हणूं ना, तिणें म्हटला. आनी तूं तिचो आमी फक्त आमी अर्थ हांवें तुका तुमकां सोडून सांगला. गेले हें तूं उलयच नाका.